आज जी मिटींग आपयल्ली चेअरपर्सनान त्याच्या खातीर उपस्थित आसले आमचे WRDचे नायक साहेब, आमचे तशेंच लाडके आमदार बिचोलचे शेटये दोतोर शेटये आणि सगळे कावन्सिलर असे बसून आणि एक थंयसरले ज्याच्या हितून जागेन जे हे बांदपाचें आहा ते प्रॉपर्टीचे मालक नायक म्हणून तांकां आपयल्ले आणि डिस्कशन जाल्लें की थंय आतां कितें करपाचें. जे फ्लड दोनदा बिचोलेन फ्लड येयले ते फ्लड न येवपा खातीर कितें उपाय योजना. तर तेतूनसून एक हें कळ्ळें की फाटले जे फ्लड येयले ती कोटेश्वरा कडसून उदक भितून घुसल्यामुळे येयल्ले. त्याच्या खातीर ते रिटर्निंग एक आमी हॉल बांदचे अशें विशय आसलो. पण जालें कितें आमकां कोणाकूच कांयच खबर ना की अचानक थंयसर WRDन इल्लोसो कुडको बांदपाक हातीन घेतलेलो. पण तो इल्लोसो कुडको घेवन तें उदक कांय थांबचें ना म्हणून आमी इमर्जन्सी मिटींग आपयली. तर मिटिंगेन अशें डिस्कशन जालें की बांदतले जाल्यार तो सबंद 210 मिटर तुमकां रिटर्निंग वॉल बांदची पडटली. तरूच तें उदक भितून येवचें ना, बिचोले मार्केटान येवचें ना. आणि ह्या हेजेर डिस्कशन जाल्लें. तर तेंच्यांनी हें केलां की आमी तें टेम्पररी आतां जें काम करताले तें बंद दवरता, कित्याक तेजेर सोल्युशन कांय ना. कित्याक फाटसून फाल्यां तें जर जालें जाल्यार फाटसून पुलीस स्टेशना कडसून उदक सरळ ग्रावंडा कडसून भितून घुसतलें. शेवटी ती जी इमर्जन्सी इल्लीशी बांदून तेजो जर रिजल्ट तोच मेळटलो जाल्यार आमी तांकां सांगलां फुडल्या तुमी हें करा, एस्टिमेट करा आनी प्रपोजल दोतोरान सांगलां की आपल्या कडेन धाडून दिया, आपूण पळय कितें तें पळयता म्हणून. आयज जी कावन्सिलान मिटींग आसली ती फाटल्या हेर 3 फावटी फ्लड येयलो. फ्लड येयलो म्हणून आयज ती मिटींग दवरलेली, म्हणजे बारीकशी रिटर्निंग वॉल घेतलेली. ती रिटर्निंग वॉल कशी आसली ती इल्ली आसली त्या पुरती. तेका लागून आमी ती आमच्या जे लक्षांत येयलें तेन्ना आमी चेअरपर्सनाक चर्चा म्हणून आपूण WRDक विचारता. तेंच्यांनी ताबडतोब आमकां मिटींग घेतली की कितें करया. तेजेर आतां उपाय योजना म्हणून आमदार येयले, आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, आमचे चेअरपर्सन आनी सगळे कावन्सिलर आसले. तेजेर डिस्कशन जालें कितें करपाचें तें. म्हाजो एकूच म्हणणें आसलें, हांवें त्या ऑफिसराकूय सांगलां आनी तांकां सगळ्यांक सांगलां की एक खेप डिसिल्टींग करूंक ना. डिसिल्टींग करूंक ना हें तें एग्री जालें, डिसिल्टींग करूंक ना. सो डिसिल्टींग करूंक ना म्हणून हो मोठो प्रॉब्लेम हे जालो. हेन पयलीं सांकळी असोच फ्लड येतालो बाजारान. तेंच्यांनी थंय रिटर्निंग वॉल बांदून ते एवरी इयर डिसिल्टींग करता. हांगा दिवतले मार्केटान पयलीं पाणी येतालें. जेन्ना आतां वॉकिंग ट्रॅक आनी नाला आसा पळय तेजेर रिटर्निंग वॉल आनी व्हडलो रिटर्निंग वॉल आनी व्हडलो वॉकिंग ट्रॅक केलो. त्या सपोर्टामुळे मार्केटान पाणी येयना. आतां जे कोटेश्वरा कडसून पाणी येता पळय ते रिटर्निंग वॉल ऑलरेडी बांदलेली आसा, पूण ती मातशी कमी आसा. म्हणून भरपूर पावस पडल्या कारणान 3 फावटी फ्लड येयलो. पूण म्हाजें म्हणणें एकूच आसा की डिसिल्टींग करूंक ना. हेजेर कोणी तरी लक्ष दिवंक जाय आसलें, भर दिवंक जाय आसली आनी तें करून घेवंक जाय आसलें. जाल्यार तो हो फ्लड कमी जातलो 3 फावटी. हेका लागून हो फ्लड येयल्लो आसा आनी हेका पूर्ण जबाबदार डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी बाकीचे जे कोण आसा पळय व्यक्ती त्यांची जबाबदारी आसली. कारण ती डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा पळय ते जून म्हयन्यान मिटिंगे घेता आनी जुलयान इम्प्लिमेंट करता. हें अशें जावंक जायना. जून म्हयन्यान पावस येता, तुका जर खंयचो नाला व्हाळ कितें उसपोवंक जाय जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटींग कित्याक घेवप. तर आमचे कडेन झाडां डेंजर आसा, माती डिसिल्टींग करपाक जाय. हें काम कोणाचें जे डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी आहा, मेंबर आहा पळय तेंच्यांनी करप आसता. हें तेंच्यांनी करून आमकां मिटींग घेवन ते करप आसता. पूण म्हाजें म्हणणें अशें आहा की एप्रील मे म्हयन्यान हें डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटींग घेवंक जाय, तेजेर प्लॅन आवट करूंक जाय आनी जून जुलया पयलीं ते कंप्लीट करूंक जाय. ताका लागून हो असो प्रॉब्लेम जाला. नाल्यार ही परिस्थिती दिवतले निर्माण जावची नासली. रिगार्डींग आयज ती रिटर्निंग वॉल म्हणजे उदीक फ्लडाचें उदीक वयर सरता न्हू, ते कोटेश्वर देवळा कडल्यान पयसून वयर सरता. त्या खातीर WRDन तेंचे येयन फास्ट म्हणजे तें उदीक त्या सायडीकसून आडोवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी काम सुरू करपाक घेतलेलें. मागीर आमकां कळ्ळें की थंयच घेत जाल्यार आमी फुडसून मागीर पुलीस स्टेशनाच्या फाटसून बीन उदीक भितर येतलें. त्या खातीर आमी ताका आपयल्लो की आमकां सगळ्या कावन्सिलरांक, सगळ्यांक MLA की सगळ्यांक कळ्ळो न्ही कितें तें म्हणून ताणें एक्सप्लेन केलां. आनी सगळ्यांचें मत आसा की फूल तितको स्ट्रेच ना घेता, फूल स्ट्रेच घेवचो म्हणजे सो दॅट पुलीस स्टेशनान बीन फाटसून बीन उदीक फुडें येवचें. म्हणून सगळ्यांचें मत आसा की घेता जाल्यार तूं करता जाल्यार सारकें फूल हें घे,
अर्धे कुठे घेऊ नका असे त्यांचे सगळ्यांचे मत असते त्याप्रमाणे सगळं ठरलं. आज जी मिटींग असली ते आमच्या मिटींग आमच्याबरोबर चेअरपर्सन आशिल्ले आमचे WRD इंजिनियर आसले सगळे कावन्सिलर्स असले सो तेचेर बेजिकली आमी इंजिनियराक विचारले कॉम्प्रेहेन्सीव प्लॅन कितें जावपाक जायना म्हणून आणि त्या खातीर आमी तेचे कडल्यान सगळें डिस्कशन करून घेतलें. सो सद्या तो म्हाका दिसता खंयची तरी तो भिंत बांदपाक सो ती भिंत आमी म्हाका होल्ड ऑन कर कित्याक तो जर म्हणपा लागलो कॉम्प्रेहेन्सीव जर प्लॅन करतलो जाल्यार ताका फंडींग खूब लागता गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल वचपाक लागता ताका हो सगळो सर्वे करपाक दोन म्हयने लागतले. सो 2 म्हयन्या नंतर परत आमी मिटींग घेतले आनी देन वी वील टेक द कॉल फुडें करपाचें. डेफिनेटली आमी सरकाराक सगळो प्लॅन घातलो आमी रिक्वेस्ट करतली CM की जाता तितलो बेगीन आमचो हो जो हे आसा प्रोजेक्ट आसा कॉम्प्रेहेन्सीव प्रोजेक्ट तो इम्प्लिमेंट कर. आय एम शुअर म्हणजे हो जो क्रोर्स ऑफ रुपीसान वतलो तो कित्याक डिसिल्टींग न्हय करची पडटली कुर्चेले टू सार डिसिल्टींग व्हाळ तिसरो रिटेनिंग वॉल त्या व्हाळाक शांतादुर्गा पडटली. चवथो पंपाची पावर वाडोवपाक. पांचवी जी बिटवीन शांतादुर्गा आनी ते चारीवाड्याचे तो टर्न आसा तो व्हाळ डिसिल्ट करपाक थंय करवड बांदपाक अशें खूब काम आसा तें एकच काम करून जावचें ना पूण आमी जाता तितलें घेतलें पूण हो सगळो प्रोजेक्ट आमी घेवन दिसता.